पाऊलार पाऊल मारून वाटू सोलोया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पाऊलार पाऊल मारून वाटू सोलोया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. जेरुसलेमचे देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळोंक वचपाचे. पाऊलार पाऊल मारून वाटू सोलोया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पाऊलार पाऊल मारून वाटू सोलोया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. मोगेश भाव भयणीनो, बोवा पुरबयचो स्वागत तुमकां. आज प्रत्येक तरान जेजू क्रिस्त आमचो राय ही परब आमी आचरण करता. क्राइस्ट द किंग म्हणटा आमी ताका. आनी असली परब आचरण करता आसतना आमकां बापान दिल्ल्या ह्या राया खातीर देवाक दिव्या देव उपकार बावडया. मिसाचें बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आमच्या राया सांगाता आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमचो राय, सर प्रजांचो राय, सगळ्या संवसाराचो आनी सर्गींचो राय. हे ताचे रायपण आज आमी नियाळटा आसतना कसलो तो राय. सर दाळबारांच्या सर्वेस्पराच्या वर्त्या मोगान आमच्या खातीर ह्या संवसाराक येवन कालतेपणान आनी आपुरबायतरा माया मोगाची जिणी जियल्लो राय. ह्या संवसारी राया बरी ताचे सिंहासन वैभवांत त्या टायपाचे न्हय, जायते भांगार रुपें बरयल्लें न्हय. ताच्या बदलाक क्रिस्ताचे राज जावन आसा, ताचें सिंहासन जावन आसा. आपल्या बापान दिल्लें तें मिसांव घेवन आयिल्लें माया मोगाचें. तसलो राय आमच्या सांगात आसतना आमकां निजाकी संतोश. आनी असल्या रायाक आमी आमच्या काळजांत मनांत आमच्या बरोबर व्हरतो स्वागत आमी मागया. तो आमच्या सांगात आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना. तो सर आमची पातकां बक्षिता आनी तो राय आपल्या परचेक मोगान वेंगता. आनी असलें रायपण जेजूचे निजाकी आमी बागी. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयती जाव्या. आमची पातकां वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनांचें दोन तोंडांत सारून, वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच अवंकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकृत कोर, सोमिया काकृत कोर, क्रिस्ता काकृत कोर, क्रिस्ता काकृत कोर, सोमिया काकृत कोर, सोमिया काकृत कोर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्गींच्या राया,
पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोसलाय आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोयांक सरपदेदार आमच्या मोगळा बापा तुझे एकल्या पुत्या संवसारात तुवें दान दिलाय ताच्या कश्टा मरणा वरवीं आम्हा सर्वांगे नवे जिवीत दिलाय त्या रायाची वर्ती परब आज आमी समरपत आसतना सदांच आमच्या सोडून येता जालो तो आमच्या काळजा मनान सदां बरोवन आमी ह्या परबेचें जिवन जीव आमकां पाव कर आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयले वसाप सामुएल पुस्तकांतले इस्रायेलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनांत दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें आमी तुज्याच हाडा मासाचे सोंपलेल्या दिसांनी सावलो आमचे राजवटी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायेलीतांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां फाटीं हाडले आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें तुंच म्हजे परजे इस्रायेलाचो गोळी जातलोय तुंच इस्रायेलीचो फुडारी जातलोय देखून इस्रायेलाचे सर्व मलगडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले दावीद रायान हेब्रोनांत सर्वेस्परा हुजीर तांचे कडेन एक करार केलो देवाचें उतार हे देवाचो उडोपकार सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो या सर्वेस्पराचे घरी अशी म्हणून लोक म्हणटाना केदो तो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा तुज्या दारवाटेचेर आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबी आसात आमचे पाय सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो मजबूत आनी आकण बांदावळेन उबान बांदले आमचे जेरुजलेम थंयसर सोडून येतात कुळया वय सर्वेस्पराची कुळया त्यो सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो दुसरें वाचप बागयोन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप भावां भयणीनो बापाक दिनवासात आनंदान ताणें तुमकां
भक्तां वांगडा उजवाडा दायज फावो केला. कालोकाचे राजवटकेंतली ताणेंच आमकां सुटका दिली. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां भितर काडली. ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका, पातकां माफी. दिसो नासलोल्या देवाचो जेजू कोरो जीवर उपकार. रोचना मोदलो तो मालगडो. स्वर्गार पृथ्वीर सगल्यो रोचना दिसतात आनी दिसनात त्यो. कोणूय त्यो जावं, राजा, परदान, अधिकारी, अधिपती ताचेच वरवीं रचून आयल्यात. आसा ते सर्व ताचे वरवीं आनी ताचेच खातीर रचलां. खंयचीच रचना रचचे आदीं तो वर्तता. सगल्या रचनांक एकठांय करून आपूण एकलो सांबाळून दवरता. आपले कुडीचें तो मस्तक. पवित्र सभा ही ताची कूड. तो तिच्या जिविताची जोर. मेल्ल्या मदलो तो मालगडो. सोगटांत प्रथम, सोगटांत पयलो. देव सोयबाची संपूर्णाय ताच्या मनशा सोयबान आसची अशें देवाक बरें दिसलें. स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलें आपणा लागीं संधान करून ताचेच वरवीं एकठांय करचें ताणेंच कुरसायलोल्या विकळायलोल्या रोगता वरवीं शांती करची देवाची हीच जाली खुशी. देवाचे उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. 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 सर्वेस पोराचे नावी येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद जावं. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. शेकी जेजूक कुर्सार मारतना लोक लागसर रावन पळयत आसलो. ताच्या मुखान ताका खिंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बाचाव केलें. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाक बाचाव करूं. शिपाय ताचे केळकुळां करताले. ते ताचे सरसी वचोन ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बाचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय उतरां बरोवन घाली. उमकळयल्या अपराधामदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बाचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोंक लागलो, तूं काय ती शिक्षा पावत जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक पावत जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच चूक आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतालोय. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
आज आपुरबायची परब क्रिस्त रायाची आमी संभ्रमताव आणि अशें आसता दुसऱ्या महाझुजा वेळार घडिल्ले घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पिटर म्हणलो एकलो सोर सरपण करतना ताका धरलें, शिरकोलो तो आनी ताका फाशी दिवची शिक्षा फावो जाली आनी तो इतलो भियेलो की ताका कितें करचें म्हण कळी जावना. फाशी एका सायडीर आनी एका सायडीर ताका प्रॉब्लेम आसलें, म्हजी पातकां बक्षिता गे देव. आनी त्या जैलाक एक याजाक बेटे गेल्लो, तो त्या पिटराक मेळ्ळो आनी पिटर ताच्या लागीं दिंबेर पडोन रोडोन म्हणा लागलो, फादर देव म्हजी पातकां बक्षिता गे. तो बक्षूंक शकता गे, या हांवें केल्लें सूख तो बक्षिता गे. त्या वेळार पात्राबान ताका दिल्ली जाप इस जावन आसा दुसऱ्या सोरान दिल्ली. दुसऱ्या सोरान जेजू कडेन विनंती करता आसतना तो म्हणा लागलो, म्हाका तुज्या राजांत एक जागो तूं दी. आनी तेंचो उल्लेख करन पाद्रा म्हणा लागलो, पिठा भियेनाका, आमचो देव बक्षूंचो देव, आमचो देव काकुतीचो देव, आमचो देव मोगाळ देव, त्या देखून तुका तो सगळीं तुजी पातकां बक्षून सर्गाच्या दायजांत तुका वांटेली करतलो. तुजे पातक तूं रड म्हूण ताका सांगा लागलो. मगीच्या भाव भयणीनो, आज आमी क्रिस्तराची परब करता आसतना राय म्हणटना आमच्या मती कितें येता? राय म्हणटना जायती क्रिस्त गाय, व्हडलें सिंहासन आनी त्या प्रमाणे रायळ मुस्तायकी. रायळ मुस्तायकी सांगता जायते जाण ताच्या सैनिकांक तो दवर नासता, कित्याक ताका सेक्युरिटी जायचे. असले रायपण आज आमी पळयता. आनी बायबलान आमी पळयलें जाल्यार जायते टायपाचे राय आमी पळयता. थोडे खटोर आसले आनी थोडे दाळाचे राय आमी पळयता. आनी पयल्या वचपान तुमी आज पळयलें जाल्यार समुएल राय ताणें चूक केल्या देखून ताचें रायपण काडून दावीद रायाक दिल्लें जावन आसा. आनी त्याच पयल्या वचपांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे सोडवणेचो राय येवचो आसा आनी तो तेका अवंकारीच्या उदारी जल्मातलो म्हणून बडव्यान दिल्लो संदेश ते आमकां पळोवंक मेळटा. अशें आसतना आमचो राय कोण? आमचो राय व्हडा दरबारान सिंहासनार बसोन हेरांक आपल्या पांया पदां घालचो न्ही, हेरांच्या वयर दाबाव घालचो न्ही, हेरांच्या वयर कठोर अधिकार चलोवचो न्ही. आमचो राय मोवाळ राय जावन आसा. कुरीस ताचें सिंहासन, कांट्याचो मुकुट ताचें एक मुकुट, आनी तो घेवन हो आमचो बरो क्रिस्त राय आमच्या सदनेर तो आयला. आनी हो राय ओगेत बसचो न्ही, हो राय आपणाकच खाली करन आमच्या खातीर ह्या संवसाराक येवन आमचें जिवीत बरें करूंक आयला. त्या देखून हेरां राया बरी आमचो राय व्हडा दरबार आसो न्ही, व्हडा व्हडपण आसो न्ही, आपणाक नांव जायचें म्हण लेखिल्लो न्ही, खालत्यांतलो खालतो जावन आमच्या खातीर कश्ट सोसून आपल्या बापान दिल्लें तें मिसांव बऱ्या तरान तो समजून घेतलो. त्या देखून सांपाल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता, ताच्या वर्त्या जिवितांत जें कितें ताणें भोगलें तें आमी भोगूंक आसा. आज जेजूच्या रायपणाक आमी खान मारी जायतर आमी कश्टांची जिणी जियेत आसतना खंडीत जावन आमी तसो उल्लेख करूंक आसा. सोम्यान आमच्या पासून कस असले आनी तो संपूर्ण आपणाक खाली करना आमच्या खातीर तो मनीस जावन जियेलो. आज आमी मनशां सैमाची चड आनी चड देवपणांत एक जावच्याक आमचें तें पवित्रपण वाडोवन घेय जाय. देवाचपण आमचें वर्त्या मापाचें जाय जाय. आनी वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार आर्च बिशप फुलटन जेशीन कितें म्हणटा कळयता ह्या वांजेला विशयांत. तो म्हणटा, एकच किणा भितर त्या सोरान सगळे सर्ग आपल्या मुठींत आपणयले. एकच किणा भितर. त्या खातीर तो दुसरो सोर म्हणटा, आमी जाल्यार चूक केल्या त्या खातीर आमकां शिक्षा लाभल्या. ह्या मनशान कांयच करुना, निरापराधी तो, आनी ताच्या तसल्या मनशाक ती शिक्षा पावो जाल्या म्हणटाना तो पळय, जेजू तूं रात पजवी करन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. तितलेंच एक ताणें सांगिल्लें एकच वाक्य, आनी त्या सगळ्या वाक्यांत सगळे सर्गाचे दायज ताचें ताणें करून घेतलें. अकरेच्या वेळा ताका तें पावो जालें जाल्यार ते अकरेक ताणें सांगलां जावंक पुरो, पयल्या तावन
अकरेक म्हणसर आसले सगळ्या सर्गाचे दायज ताचे कर्ण घेतले आणि एकच पुढे ताणें सांगलें सर ते कांय सांगूंक ना तूं राज पदवी कर्ण येता आसतना म्हजो उगडास दवर आणि जेजू म्हणा लागलो आज तूं म्हज्या सांगात आसतालो त्या सर्गाच्या दायजांत क्रिस्त राय म्हळ्यार तसोलो खंयच्या वेळाय आमी ताचे लागीं गेल्यार तो आमकां ना म्हणना फाल्यां ये म्हणना परवां ये म्हणना बार्तिमेक तो म्हणा लागलो त्याच वेळा तुका दिश्ट घे आनी ताका ती दिश्ट मेळ्ळी कोण सकडी ताचे लागीं पिडेस्त थंयले जावंक पुरो तो कोडकार आयलो आनी तो म्हणा लागलो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर आनी जेजू म्हणा लागलो नितळ जा आमचो राय कांयच हेरां जावन आशेवचो राय न्ही आमचो राय हेरांक वायटाक घालन तांचेर दाबाव चलोवन बलात्कारान आपलो अधिकार चलोवचो राय न्ही तो ह्या संवसारी राय थोडे बडे बलात्कारान राजभार करतात पूण आमचो राय मोवाळ मोगान आमच्या खातीर सगळो जीव अर्पिल्लो क्रिस्त राय आनी ताची परब आमकां व्हड सुडका दिता संतोश दिता आज ह्या परबे दिसा आमी कितें करचें ताचें रायपण आमी नेटोवंक आसा ताचें रायपण आमी नेटय जाय तर आमी आमच्या कश्टांनी सोम्या सांगाता मेळोन त्याची उतरवणी करच्याक सोम्याचो 500 ताणें कशें मुखारसून व्हेल्लो गी आनी त्या 500 वदारी आमकां नव्या मोगाचें पॅशन ताणें दिल्लें गी त्याच प्रमाणे आमी सोम्या सांगाता आसतना सोम्याचे कश्ट सोंसया पिडा येता आसतना भिवची गरज ना त्या क्रिस्त राया सांगाता एक जावया आनी रायाचे रायाळपणो आमच्या थंय तो सदांच दवरता आसतना कितेंय आमी सुखी केल्या जाल्यार कशें त्या स्वरान अकरेच्या घडये ते सर्ग आपणायले गी त्या प्रमाणे हर एका घडये आमी आमची पातकां वळखून घेवन सोम्याच्या रायपणांत आमी एक जावया आमेन सगळीं आमी आमचो बावार्थ एका निजा देवा थंय उसारच्याक सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां तो बावार्थ आमी उसारुया एकच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा वरवीं बापा तावन जो जल्मला देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी अवकार मेळची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत 5 पिलतकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवंत जालो सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वायभावान तो परतून येतालो आनी ताचे राजवटकेक शेवटो आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दंड त्वरे स्थापिल्ले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुना जेवणपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मुगळ भाव भयणीनो बोवा परबायतारान आज क्रिस्त रायाची परब आमी संभ्रमता आसतना त्याच रायाच्या वर्त्या रायपणांत आमी एक जावन सर्गींच्या राया सांगता आमी मागया ह्याच्या परजेची मागणी तो खंडीत जावन आयकता अख्ख्या पयस सभे पासत सर क्रिस्ती धर्माच्या भाव भयणी पासत हेरां पासत कोण सकडी कश्टांत दगदवण्यांत आनी तशें पिडेन वळवळटात की तांच्या पासत आमी मागता आसतना खरी क्रिस्ती भावार्थी आमी आमच्या राया क्रिस्त सांगाता मुखार समकोवच्याक धैर्य घेवच्याक भावार्थान भरच्याक आनी भरोश्याची खीण जावच्याक देव आमकां पावो करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन समर्पिता आमची मोना समर्पुया आत्मिक कुंडो तयार करता काळजांत
म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देव बापा मानतात असलें सामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा ह्या बेट्याने तरी आमचेंत वर्तें जिवीत त्या रायाक आमी समर्पीत करता. त्या रायाच्या रायपणांत सदांच जियोवच्याक आमचे करेजीनी सदां सादर करूं आमकां कृपेन बोड ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सर काळें दिसता आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद सवतरे तुवें सगळ्या मनशा कुळाचेर रचन करतना तांच्या उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय. ताणें वर्ते रायपण आमच्या संगता जियोवन वर्त्या माय मोगान आनी काकोतीन आमकां सोडवण दिली. त्याच राच्या वर्त्या पसळान आज आमी जियेत आसतना ताचे कुर्साचें मरण आनी पुना जिवनपण नवें जिवीत आमकां लाभलें. त्या संताच्या नादळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचोण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान थीन वाजलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But what that's a good for good to young. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्यात
소미야 예수 아미 어트레다 बापा जे जमाडासणी पण जॉनपणा सामे भक्तीपणे उगडास काढता आणि जिविताचो उंडो आणि सोडोवची कास तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेजता तुजे परसाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम समेजतांची दाय कर म्हण आमी मागता ह्या आमच्या भुरग्यांचे तुजी मोळची आनी काकूची दिश्ट सरय तुज्या रायपणांत आमी एक जावन तुजे बरी खालती जीवन आमी जियोवच्याक सदांच तुवें दिलें तें मिसांव संपूर्ण करच्याक व्हडा उमेदीन आमी भरच्याक आमकां जायती कृपा तूं फावो कर आमकां मरे देवाचे मागीर संगती भगवान देवन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजें महिमा गांव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापांक सर्वंदार आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमेन भोव मोगा क्षणी अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां सिकयला भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एककोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आस माय मोग असो आनी एककोटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगे बाबडीनो पळय आमचो राय जेजू ख्रिस्त सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या वेंगेन घेवन आमच्या कधी कुर्सार मरोन नवें जिवीत आमकां दिल्लो जेजू असो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कस उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
तुझी कुडी रोखतान कुशी दादो सायात मोच्या जेवणाक येयात भाव भयण कशी बसान मोच्या कुडी रोखतान कुशी दादो सायात जिसू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जिसू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे. म्हजे रास ह्या संवसाराचे न्ही, म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार म्हजो बाप म्हजे खातीर झुजता आसलो म्हणटा आमचो समी. म्हजें राज तें सर्गीचें आनी आम्हा सर्वांक कित्याक सर्गीच्या राजाक आपोवन व्हरूंक आयला आमचो समी अर्थ राजा. प्रार्थया सर्पददा आमच्या मंगळा बापांक हे आत्मेक जिविताचे कांत्यो आमकां दिलाय. तुझ्या पुता बराबर आमी त्यास रायाळ परचेन सदांच तुझ्या जिवितान वांटेली जावंच्या चड आनी चड मापान आमची खरे साक्षी जावन तुका सदांच आमच्या जिवनांत जियोंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आमकां तोंड दी. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बोवा परबाची क्रिस्तराचे परबेचे उल्हास तुमकां सर्वांगी मगाच्या भान आणि बेणीनो जेजू आमचो राय सदांच त्या राया सांगता आमी रायळपण आपणावन छाके वसोन्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिसूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जिसूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू सोलो मोगा रस्तो आमी दवरुया. बेल्या साकरी जेजून केली बेल्या साकरी आमी करुया. बेल्या साकरी जेजून केली बेल्या साकरी आमी करुया. मोगाल पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगयान कुसाचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.